पयले वाचपान आमकां देवान सांगलां की देवान आमकां प्रत्येकाक एक कार्य दिल्लो आसा म्हणून तो आमी सोदून काडलेलो आसा. आमी प्रत्येक जाणा जें काम कोत्ता जें जिवीत जियेता तेंच तें. हें जिवीत आमी पूर्णपणे जियोंक जाय. ह्या जिवितान खूब वस्तू आसा. सकाळींतल्यान सांगे आमी तर पळयत जाल्यार सकाळीं आमी कशे भशेन उठ्ठा, दनपार पर्यंत आमचें जिवीत कशें अदीक जिवंत कशी जाता आनी सांगे मागीर आमी म्हणून हितून थकता आनी म्हणून हितून काबार जाता. पूण हो वेळ प्रत्येक जो आसा तो त्या आमी कामांत आमच्या वापरता आनी आमी ते प्रमाणे वागता. तर आमी एक जाणूंक जाय देवान आमकां हो कार्य करूंक हाडला पळय तो आमचे पासत न्हय, तो देवा पासत. कित्याक देवा पासत? देव हांगा सगळ्याक आसा. तर आमी सगळ्यां बरोबर हो देवाचो वावर करता. जशे भशेन आमचे कुडींत वेगवेगळे सांदे आसात ते वेगवेगळे काम करतात आनी ते काम करतना जे कुडी पासत ते वावुरतात. तेच भाशेन आमी आमचे पासत वावरिना, आमी देवा पासत वावुरता आनी देवूच सगळे मदें आसा. तर आमी देवाची सेवा करता. कोण करता? देवूच आमचे सेवेन देवाची सेवा करता. आनी अशें तें समजना म्हणून आमी एकामेकाक पिडापीड दिता. पळयात, जेजू अभिषेक देवाचो मागलोलो आनी तो उलयतना सगळें सारकें देवाचेंच उलयतालो आनी कोत्तालो. ते सगळीं जाणां आसलेलीं की तो सादो मनीस न्हय म्हणून. तरी पूण जाणी ताका वळखोंक जाय आसलेलो ते वळखोन ताका नाकारतात. ते जाणत कोण पळय तो, तरी पूण ते नाकारतात. आनी हें अशें आमचे बरोबर घडटा. तर घडलें म्हणटच आमी भिवंक फावना. आमी जेजूचें जिवीत जियेता म्हणून जाणूंक जाय आनी ताका आमी चिटकोन रावंक जाय. भायर आयतलीं, जिवेशी मारतलीं, पूण तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जातलीं म्हणून जाणो जावया. हाका लागून ठामपणी जेजूच्या सांगाता एकवटान आमचें जिवीत सारूंक जाय. हे परी विसेंत पावलो आपलें जिवीत सारतालो. 19 वर्सांचो आसतना ताका पाद्रीपण मेळ्ळें. रोखडोच ताका म्हणून तो वावर करूंक मेळ्ळो आनी ताणें ताका प्रिसांवांत व्हेलो. ताका प्रिसांवांत घातल्या उपरांत हांगसर आल्जियर्स म्हणटा पळय ते सायडीन थिचोच ताणें ते पळय मनीस आसलेले जे फुडारी आसले तांकांच ताणें पयरी वचोन ताचें जिवीत करून जेजूच्या एकवटान ताका हाडलें. आनी हे परीन ताणें तिचो थान भायर सरून तो पोत्तून आयलो. पोत्तून आयल्या उपरांत ताका तिचो रे आसलेलो ताणें सगळे फ्री जावन पळय मनीस आसलेले तांची काळजी घेवंक ताका नेमलो आनी ताणें बरे भाशेन सगळ्यांची काळजी घेतली. तांचें खूब सुदारप जालें. तांचें जिवीत परिवर्तीत जावन ते बरेपण करूंक लागले. हे भाशेन ताणें एक संस्था तेन्नाच स्टार्ट केली जे पाद्रींक स्पिरिच्युअल डिरेक्टर म्हणून आसले, आत्मीक गुरू म्हणून ते आसलेले आनी ताका शिकोवंक लागले. हे परी जेन्ना फ्रांसाक ते रेवोल्युशन क्रांती जाली तेन्ना ताचे पाद्री सगळे सुवातीचेर जी सेमिनरीज आसलेले सेमिनरी मध्ये ते वावुरताले. तितलेंच न्हय, हे सगळें पळय सेवा करूंक जाय ती ताणें अस्तुरांची मदत घेतली. एक मारिल्ल्याक म्हणून आसली तिणेन ह्या सगळ्या भुरग्यां पासत अस्तुऱ्यां पासत वावरूंक ती लागली आनी तिची सिस्टरी मागीर ताणें जैन शांताल म्हणून आसा पळय तिचेय बरोबर वावर केलो आनी खूब जाणां त्या तिच्या कामांत म्हणजे बरीं भुरगीं येवंक लागलीं आनी सगळ्यांची ती सेवा करूंक लागली. म्हणटच ताचें जिवीत सेवे चाकरीचेंच आसलेलें विसेंताचें.
पूण एकदम खालतीकायेन जियेतालो. सगळ्या दर्जाच्या लोकां पासून वावुरतालो. सगळे तरेची हॉस्पिटलां आनी मोठां आनी असले संस्था स्टार्ट केल्ल्यो ताणें. पूण एकदम खालतीकायेन तो म्हणून म्हजे लागीं कांय जायना, फकत देव म्हजें सगळें करता. आनी हाका लागून तो एकदम खालतीकायेन आपलें जिवीत सादतालो. मेल्या उपरांत ताचें सगळें खूब विस्मितां घडोवंक लागली. आनी आज आमी जाणो सेंट विन्सेंट द पॉल संस्था आख्ख्या संवसाराक आसा, कित्याक देवान ताका निवडलो. 1580 वर्सां ताचो जल्म जालो आनी 1660 वर्सां ताचो मरण जालें. पूण तेन्ना जें स्टार्ट केल्लें तें आतां पर्यंत चालू आसा. आमी देवा कारगान दिवया. कशे भशेन देव आमकां प्रत्येकांक निवडटा. आमी मेली म्हणटच आमकां कोण आमचो उगडास करतलो? 1 वर्स, 2 वर्स, 3 वर्सां मागीर जालें काबार. पूण पळयात, तो आजून पर्यंत आसा. हे सगळे सांत भोग कोणें बुजयल्या? देवानूच. आनी तांचे वरवीं ताणें वावर केलेलो आसा. ताका मिशनरी म्हणटा. हाका सगळे सोशल वर्क, समाजीक कार्य ताणें केलेलो आसा. हातून तेन्नाच्यान आतां पर्यंत देव वावरीत आसा. म्हज्या भयणीन भावनो, आमी देवाक कारगान दिवया. आमचें जिवीत ताका ठेवया. आनी जो कार्य आमच्या घराब्यांत आनी हेरां ठिकाण्यांचेर करूंक जाय तो आमी जेजू सगळें एकवटून करूंक आतां आमी मदत मागया. दोळे बंद करून प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. आनी आमी जेजूचे खेरीत सांदे, हें खेरीतपण आमचें उदीक घडोवन येवच्याक आमची चिंतना, भावना, चाल सगळी ताका समर्पुया सुस्कार भायर सुट्टना. आनी हे पर्यंत तो आमकां नितळकाय हाडटलो आनी दिशा दितलो. कशे भशेन तो आमचें सगळें ताचो खेरीत सांदो कसो वापरूंक जाय, वावरूंक जाय, जिवंक जाय तें आमकां दाखयतलो. आनी हाका लागून आमचें जिवीत हे भेटोवणेन भेटोवया आनी आमचें जिवीत देवाक ओपून दिवया. आमेन.